सोडी कस्तुरक्का कसने सांगतो वच्चू नका टाइम येईल तेदना हांव ती सांगता. तू कसलक भित्र विनायका विषय कितलोगी कळत की तितले चांग आमका. आमगेल घरा येऊन आमगेल अट्टू खुर्चेर बशी तितले धैर्य येईल गो तुका. वही सावित्रक्का मक मस्त धैर्य आयला. पौर्णिमाಕ್ಕನ कोणाला सांगून हाडेलेल के धैर्य ते म्हाका आज सकाळ दिल्ली ती त्या घेतले मागीर भारी धैर्य आयला. अय्यो देवा हे आता मिगेल गाड्याक सुत्तोंग येतस की म्हणून कसं आलोचन करतशील पौर्णिमाक्का सांग तुमची नव्हे ते धैर्य हाण दिलेले. तू कसन उलयतस कस्तुरक्का एकही अर्थ दत्ताना. नाटक बंद कर विनायका. तुमगेल दोग्गल मध्ये कसन चलतस म्हणून म्हाका गोतस. तू दारलो सांगत्याक मागशेता ही पळे लज्जी सोडलेल बायल मनीशी कशी धैर्य कोण सांगच्या इल्या पळे. तुका ल्हान घरा आसका आसिले सम्म करतसील हिका. राब राब सावित्रक्का हा सुरवेरी आमगेल मोगाच पौर्णिमाक्का लागुल्लोन घेता. कळडेरी तुगेला उलयता तुगेल प्रश्नाक उत्तर दिता. तेदो भितर सुब्राय मामायलर दल्ली नवे पूर्ती हराज घालया. आज ಸ್ವಲ್ಪ तुगेल तोंड बंद करी आणि कान आणि मन पूर्ती ओपन दवरी. तुम्ही कसं की उलन घे येती. हांव घरा वता म्हाका मस्त काम आसा. काम आसवे पौर्णिमाका हांव तुमगेल घरा येवन ते कसन काम आस की पुरा करून दिता. आता एक 10 मिनिट आमगेला गुल्लय दैतवे भित्त कसलेक काय भिवका म्हणना पुरा आमगेलींची. ना गो कस्तुरी हांव घरा वचका. मिगेल घरा काम हांवा करच्या बा. म्हाका दुसऱ्यान केला समजायना. तू कसं लागतीक भित गो पौर्णिमा बाई सांगा तुका लट्टो हांव आस. दोग जण सेरून सम करूया तिका. तू धैर्यार बैस हांव आस. पळ तू म्हाका धैर्य दिले आता तुका सावित्रक्का धैर्य दितस. आता तुका धैर्य मेळ्ळें आता हांव आनी तू एक 10 मिनिट उलोवया. तुम्ही कसन की उलन घेती हांव भितर वता म्हाका मस्त सुस्त जाला. चिक्की राब रे विनायका एक 10 मिनिट पूर्ती शो हंगाची कैत धावन वता. तू भितर गेल म्हळ्यार आनी ते पार्ट बाय पार्ट घालकत येता एक पंत धावन वचो. तू हंगा बैस 5 मिनिट. भिवू नाक पौर्णिमाका हांव तुका केलो प्रश्न निमगिता. तुका कितले जन भाव. म्हाका 2 जन भाव. हांव मध्यंतली. म्हाका त्या कडे भाऊ हे कडे भाव आस. म्हाका फुल प्रोटेक्शन आस कळ्ळें. हो तुका बरी 2 जन भाव वे आणि दुसरं कोणे भाव नात वे. आसा तबा अन्नाल दिकंतू अम्माल दिकंतू म्हणून कसं ना म्हळ्यार एक 20-30 जन पुणी भाव असत म्हाका. कसं लेश निमगीत तू. तुका इतले जन भाव वे आणि कोणे भाव नात वे. सुत्त बळसून उरलो नाका ते कसं उरलो का की सीधा सीधा उरले. तू सांग पौर्णिमाका इतले जन वे तुका भाऊंड आणि गावांत शिल्परा कोणे भावाले समान नाही वे तुका. ये कस्तुरी भारी मिती मीरून उलयतस. जीभ तुगल ದಂತ भितर दवरंगे तोंड आयलनी झंकू नाका. तशी जाल्यारी गांवतूल पुरा तुका भाऊंड म्हणदल्ले नवे. होई गो बम्मुनेक्ल सोणू वर्ल्यार पूर्ती भावल समानाची हे आमगेल संस्कार. तुक मात्र ते नामो. तू चिके शांत जाऊन बैस सावित्रक्का. हांव पौर्णिमाक्का लागुलयतस ती उत्तर दिवो. सांग पौर्णिमाक्का. वै गो मिगेल बम्मुनेक्ल सोणू पूरा जन म्हाका भावल समान कसन तुकता. तशी जाल्यारी भाव म्हणसून घेतिलेन बहिणीक सहाय करू येता होय की नाही. होय सहाय करू येता तंत कसन आसा. होय नवे भावान बहिणीक सहाय करू येत नवे. तशी जाल्यारी विनायकन म्हाका सहाय केल्यारी ते भावाक बहिणीन केलेल सहाय शिदाय नवे. कसन उलयतस कस्तुरक्का तुवा. चिक्की राब विनायका एक 2 मिनिट वरला. तू सांग पौर्णिमाका विनायकन म्हाका सहाय केल्यारी भावान बहिणीक सहाय केल म्हणके दत्त की ना म्हणू. ते कसन म्हळ्यारी आता तोदलतस वे तू. म्हाका मात्ती वायट दत्तस कस्तुरक्का विषय कसा म्हूण समज सांग. त्या दिवस मिगेल बमनाक ताप येईल तेदना मिगेल परत तू 2 गंटे एक्स्ट्रा काम करून म्हाका पूर्ती संबळ दिवेसील नवे विनायका.
त्या कशकी हे पौर्णिमाकल कन्नाक पडला तिने मक्क आणि तुक्का तू सांगच्या का मग कळशी करता वाईट संबंध असं म्हणू तुका हम्मल कान पिळला तिने सत्येंद्रನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಯೋನು ತಕ್ಕ ತೊಂಡ ಇಲ್ವರಿ ಸೌಲ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಮಕ್ಕ ನೀ ವನ್ಮಾಲ್ ಹೊನ್ನೆಕ ತೊಂಡ ಇಲ್ವರಿ ಸವಿಲ್ನೆ ಯಶಿ ಪಾಪ ते वनमाल हन्ने का सम्म मारला गोतस्वे इतलं फरक कितापती केला हे पौर्णिमाकन ते मका विषय समक कळणी असेल रे विनायका हावदावनं सांगील नाही ते मक ती गंगस पडे गंगा हां हां तिने हे विषय सांगिले तू भिवू नको पौर्णिमा ಉಜ್ಜನಾಶಿ ದೂರ ನಮ್ಮನ್ ಗಾದೇಸ್ ಪಳೆ ತಶೀಚಿ ಹಂಗೆಲ್ ದೊಗ್ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಸಂಕಿ ಚಲ್ತಾಸ ಹಂಗ ಮಿಗೆಲ್ ಹತ್ರ ಅವನು ही नाटक करतास कसंकी नाटक करतास तू एक बालमनुष्य कोण की कसंकी सांगले म्हणू मक्षी मुकारी आलोचन करनशी अनेकले बालमनुष्यल चारित्र्यवेर उल्लोचक तुका कितले अधिकार सावित्रक्का मिगेल वेर सोडी वच्चो हांव कोणकीची दुसरा अम्मल दुव वच्चो मार येवो तू जन्मदिल पुत्ताल वैरी कोण की अशी सांगताना कणसाळ 4 थप्पोच सोडू ती कणिके कुम्मक दिता नवे आणि की तिगेल परदावनु उलयता पळे आज तू मिगेल वैर सांगला हक्क पश्चाताप तू भोक्का दत्ता हां चूकी मिगेले चूकी तुक्कनी तुगल बम्नाक ते दिसु बलिगल कासिले तुगेले पेद्द बम्नन कसन उलेल की कितकी ताणेची हाण दिलेल के हंक घरा होरी म्हणू आणि पाप सत्य म्हणलेकून घरा घेऊन येईलिंती हो तुगल बम्मन कसंकीची गोतनाशी घेऊन येईले तू ರಂದಪ್ केले कैदकून हळले ते न्याय मार्गाचकी अन्याय मार्गाचकी म्हण कसने पळेनी तो हाण दिल्लो तर ರಂದಪ್ केली अशींच फाई आणि कसने घेऊन येतल तो तू कशी स्वीकार करत म्हणून हावे पळयता कसंगो मक शाप घालतवे तुगे शाप आणि मक कसने लागना शाप गलका म्हणना सावित्रका अन्याय केलेलाच पडे आज नाही फाई डब्बल जाऊन वापस मिळता चांग केले री चांग मिळता वाईट केल्यार वाईट मिळता हंग कसं चलतस कस्तुऱ्याका तसल कसने माती वच्ची विषय नाही रे हिगेल पेद्द बम्मुणू कंचन मनेच म्हण तू गोतस नवे ताणी कसंकी हंका तरकारी घरा होरी म्हण दिल्ले खय हन्नी कसंकी कळणशी घेऊन येईलिंते ही आयल्या लढाई करच्याक तशी म्हणारी ते दिसू तुमगेल घरात कोण तरकारी पर चोरी कोण हळेल मिगेल अनन्वे कस्तुऱ्याका अय्यो तू हे विषय माका कसले सांगानी तू मका काश भावलपशी चढ रे विनायका तू मका किती सहाय केला तशें असताना हांव हे पुरा विशय तुका सांगू न्हू तुका मत्ते वायट करचें नज म्हणून तर आबले रे दलारी हाज पडे पौर्णिमाकन कसन एक तू मग सांगच्या का वंकार दत्ता तू एक बायल मनीस न्हू अशी प्रवलत सम्मे पौर्णिमाका पाप ती ते एक बमणा घेऊन कितले प्रवाद दाटकोन घेन कसं की पाप हसून कोण जीवन करता तसल बायल मनशा वेरी तू अशी हगी साचित मू चांग वे तुका तू कोणी पण असले अपदान गलर तू कसं करतसिली ना रे म्हाका कळलेल ना सॉरी चूकिदल्ले बदगो पौर्णिमा तू कनिके ನಂಬಿಕೆ ನಿನವೆ सावित्रका एक काम करी मक्कनी पौर्णिमाका कोट्टू एक देवस्थान आपण होरी त्यांची भई नाही कोरिया अय्यो कस्तुरी तशनी उल्ला नको तू कितकी चरडू बाळना मक्क चरडू वसत गो अंक कसने तोंदरे दायत को मारेती देवाल सुद्देनी सांगू नका तशी दलरी सत्य कसं म्हणून सांग मी गेला मग सुरुवेर सांग सावित्रका ती गंगन कसं की सांगले आणि हाव कसं की लेकून घेऊन तुगा लगी नाकदल सांगले सॉरी मागीर म्हाका कळले तसल कसने ना म्हणू तितले भितरी तुक विषय सांगू नसील नवे म्हणून उतरबली सॉरी सावित्रका एक पण तर म्हाका माफी करी सावित्रका तू म्हाका मारत म्हणाव केन्ना लेकनी मार नशी आणि तू केल कामाका सन्मान करका असेल वे मिगेल पुत्ताल वैरी असल पुरा वाईट उल्लोचक तुका कितले धैर्य गो मिगेल चुकी
तुका हाव हंग सोन घेतले पळे तुगेला गुल्लोचे सूर केले पळे ते मिगेल चुकी तका म्हणजे स्टेटस मेंटेन कर का म्हणून ಸಾವಿತ್ರ ಕಥೆಶನಿ ಉಳ್ಳನಕ आता तू हंग दुखून सीधा गेल्लीदल्ले नामोंडलारे आणि 4 थप्पैताव गेल डोळे एद्र रब्बू नका वस आणि कितने हंग येऊ नका तू कसेला हंग राबल्या ग वस तू संका म्हणना सावित्रका तू राब मळरी हा रब्बना वतलीची तुक सत्य कसं म्हणून कोळक आसिले तज्जी खती राहिली हाव केदने तुगल घरा याना कारणनाशी हाव कोणले घरा वचना तंतू तुझ्या सलेल घराकंतो खंडित याना बेजार कोणक विनायका हांव येता कोण कसं नाही म्हण तू मिगेल भाऊ हांव तुगेल बहिणी हे आमगेल संबंध कोणे बदलायसूचक दायना रे ಅಮ್ಮಿ ಕೊಣಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನಿದಲ್ಲದೆ ಜ ನಮ್ಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕತಿ ಮುಣು ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾಸಿಲ್ಲ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಲರಿ ಉಣೇಚಿ असो पुरे किती अर्थदಲ್ಲವೆ असो कस्तुरಕ್ಕ तुगेल तरकारी ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಲೆ मुण सांग हाव दिता ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಕಸನೇ ದಿವ್ಚಿ ನಕ್ರೆ ವಿನಾಯಕ त्या दिस तू मग संबळ दिवेला नव्हे मिगेल काम तू केलं नव्हे तेंक पूर्ती तीर्मान झाले आणि ते तरकारी विषय काढचे नज्जे हां आम्ही चंदा आहे रशिया रे त्या हई कस्तुरಕ್ಕ कोण कसने म्हणो तुंची मिगेल अक्का हांची तुगेल भाऊ आमगेल बांधव्य कितनाही ऊणिदायना आणि के चढतावत्ता घरावस पाप ते सीनಣ್ಣ तुक रक्तस की कसं की हावनी येत रे विनायका